म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, पळयात कितलो लागशिल्लो संबंद बापाचो आनी ओत्म्याचो, जेजूचो आनी ओत्म्याचो आसा पळय तो, आनी बापा आनी पुता बरोबर आसा तो. आतां आमी सुरवातेक म्हणलां हांवें, जेजू सगळे एक आसा न्हय बावतिजमा वरवीं. तो जेजू सगळे तर आमी एक आसा, हो जेजू आमच्या काळजांनी जियेता आनी तो आसा म्हणटोच तो बापाक एकवटून आसा आनी पवित्र आत्म्याक एकवटून आसा. आनी तो आमकां सगळें शिकयता आनी कळीत करता. कोण? पवित्र आत्मो. जें आमच्या मनांत ना तें रोखडेंच हाडटा तो. हाका लागून आमी जेजूची उतरां वाचीत रावंक जाय. थोडो वेळ दवरलो की ना, वाचली की ना ती व्हडल्यान, ताचो परिणाम आमचेर हळू हळू जावंक लागता. आनी त्या वेळार पवित्र आत्मो ती आमच्या मनांत हाडटा आनी आमकां घोटाय दिता कितें म्हणून कितें करूंक वयते. आतां पळयात कशे भाशेन पेद्रू, पावलू ते धर्मदूत ते कशे भाशेन उलयताले पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान. कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय ते काळजीदारपणी सगळें करताले आनी काळजीदारपणी सगळें संसूकूय तयार आसलेले. कित्याक ते जाणा आसलेले आमचो फुडारी जेजू क्रिस्त ताणें आमकां दाखयलां कशे भाशेन आमी जिवंक जाय पळय तें. आनी पवित्र आत्मो धाडल्या उपरांत आतां पवित्र आत्मो आमच्या सगळ्यां बरोबर आसा. आतां आमी वेगवेगळीं जाणां आसा, आमचें सगळें वेगळेपण आसा, पूण ताका तें सगळें माहीत आसा. तो सगळें जाणा आनी ताका लागून कोणेय तर कितें उलयलो तो दुसऱ्यांक तांच्या भासांनी तांच्या संदर्भान हें सगळें कळीत करता आनी तांची मनां उजवाडायता. असलो हो शारुती जो बापान जेजू सगळें आमचे बरोबर फाटयलेलो आसा आमकां सगळें शिकोवपाक. आमी ताका लागून भिवंक फावना. आमी फकत भितरल्यान स्वतंत्र रावंक जाय. आमची चिंतना, भावना, चाल पळय आसा ती सगळी जेजूक दिवन तातूंतली आमी स्वतंत्र जावंक जाय. आनी भितरल्यान जेजू आसा तो अदीक उजवाडाक येतलो आनी त्या वेळार आमी कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें सगळें आमकां दाखयतलो. पूण हाचो परिणाम कितें आसा? आमी सदांच शांत आसतले हांव, आमी सदांच गोठायन आसतले हांव, आमी सदांच बरें पळय तें करूंक तयार आसतले हांव. आमी काळजीदारपणी धैर्यान म्हणजे करेज फुडें आमची पावलां जेजू आसा म्हणटूच मारूंक लागतले हांव. हें आमकां जेणें ताणें दिल्लें आसा. आनी पवित्र आत्मो आमकां सगळें शिकयता. भितरल्यान आतां आमी पळयात कसली चिंतना भावना आयली की ना, जेजूच्या नांवान ती भायर काडली की ना, मागीर पवित्र आत्मो तें आमकां आपल्या ताब्यांत करून जें शिकूंक जाय तें शिकयता. सट करून आमकां सगळी समजणी येता भितरल्यान आनी ते भाशेन आमकां जिवंकूय तो आमची पावलां फुडें मारूंक घोटाय दिता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक दिनवास या, कित्याक ताणें आमकां सगळ्या जाणांक पवित्र आत्म्याच्या साक्रेमेंतान थिरायलेली आसा. थिरावणेचो संस्कार आमकां मेळ्ळलो आसा. तर आमी भिवंक फावना. आमी ताचो उपयोग करया आनी हे भाशेन मागण्यांत रावया. सगळीं जाणां हात जोडात आनी दोळे धांपून जेजू आमचें सगळें आसा आनी ताचे बरोबर बाप आनी पवित्र आत्मा आसा. जितले पाटी आमी जेजूच्या एकवटान रावता तितले पाटी आमी बापाच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आसा.